फाल्यां शपथी जाता कन्फर्म जालें कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता बारवणाचे आसा जे कोणा घेवपाक कितल्यांक सुमार कितल्यांक जातली तुमकां कितें पोर्टफोलियो बी कितें सांगला दिसे मुख्यमंत्री No, so I just know. Sir, नावा येता. Sir, portfolio खंयचे कितें डिसाइड ना ताजे त्या संदर्भात हांव काय उलयना. सर पण फाल्यां दोग घेवन तुम्ही आणि दिगंबर कामत एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पळय रिस्पॉन्ड येतूय नाव जेन्ना आमी स्पीकर आले तेन्ना तुमकां सदांच विचारताले मंत्री पदाचेर तुमी म्हणटाले कितें स्पीकर आसा आमी खुशी आसा स्पीकरा कडेन काम जातलें मंत्री कडेन जालें मंत्री एक गजाल लक्षांत दवरता ही विशय हो ही म्हाकाय आशिल्लो पयलीं हो तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे विचारले हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून पद घेतलें आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतनी आनी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही हें पद हांवें व्हड करपाचो शिकवण्याचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायम स्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचें संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यात न्ही पक्षाक सुद्दां जे आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा म्हणजे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी नेक धरून अन्वसर्ग खेडेगांव कार्यकर्ते आसा की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षात सगळ्या प्रकारचे काम करत हांगायर आसा गेली फाटले सदनचे 27 हप्ते त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून हे पद हांवें पक्षांची दिल्ली आसा जबाबदारी मानली पक्षान दिले म्हणून तुम्ही घेतले म्हणटा पक्षान दिला म्हणून घेतले तुमी हांवें ज्या पद्धतीचें पद व्हड गेलो पक्षान दिला म्हणून घेतले म्हणटा तुम्ही स्पीकर नाजाल्यार स्पीकरूच रावता आनी तुम्ही म्हणटा दुख दिसता तुका स्पीकर